A36. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्या आयचे मिसाचे भेटेन. आयज पवित्र सभा बागोंत लॉरेन्साची परब मनयता. खेरीत भाशेन आमी आमची सगळी मागणी बागोंत लॉरेन्साचे मोजतीन देवा मुखार दवरुया. आनीक बागोंत लॉरेन्स खेरीत भाशेन पोरजेच्या मोगाचो, गरिबांच्या मोगाचो, तशेंच राजकी फुडाऱ्यांक जाग्यार दवरपाचो म्हणल्यार जाता. जाल्यार आयच्या दिसाक जेन्ना पंचायतीचीं एलिसांवां आसात तेन्ना सगळे जे मतदार आसात, सगळे वोटर्स आसात, तांकां फावो ती कुरपा आनी बोळ मागुया देवाचें. देवाक जाय ते भाशेन आमच्या सवें हे 186 पंचायत ज्यो आसात तांचे सवें ही एलिसांवां बरे भाशेन जावंक आनी बरे उमेदवार आमकां वेंचून येवंक मागुया. आयचे इंतेसांव भेटयता देवाक दिनवासून एडन मिंगेल डिसुजा ताच्या पयल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता आमचो नतानियल डायगो नोनीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताणें आमचे फिरगोजेक जितलोय वावर आपलें बरो वावर जो दिला त्या वावराचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया क्रेसिडा लॉरेन्सिया फेर्नांडीस, कियारा पेरेरा आनी इथन क्रास्ट्रो आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणो, एक गोवाचो कोणो जमनीर पडल्या शिवाय आनी तो कुसल्या शिवाय तो जमनींतलो नवो उत्पन्न जायना. हें बी जमनीर पडून कुसता. जें कितें जमनीर पडटा तितलें कुसता, पूण जें कितें जमनी वयर उरता तितलें बाबा भयणो फुलता आनी फळां दिता. हेंच आमचें कार्य जेजू आज जावं म्हूण मागता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमकांच मरूंक, आमच्यो वंदावण्यो, आमचें पातकी जिवीत सोडून दिवन आमी जे जियेता ते देवाच्या राजाक उदीक आनी उदीक देख जावंक आमकां उलो मारता. बागोंत लॉरेन्स ह्या प्रधान सेवकान आपल्या जिवितान देवाच्या वस्तूंची राखण केली आनी देवाच्या राज्या खातीर आपूण मेलो. आमी आमचें जिवीत देवाच्या राज्या खातीर खर्चूंक ह्या मिसान खोतखोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर
पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच आंकवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना माग. सोर पुदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत Sorvestora Deva Survicharaya Survudvida Deva Baba Deva Baba Amituka Namaskadura Amituka Dimasa Tujador बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून बाग्यूंत लॉरेन्स दुर्बोडांचे सेवेन विस्वाशी रावून आनी रोगसाक्षाचे कोश मरून सुसून मोहिमे जावूंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बोडांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोड दी म्हूण आमी मागता.
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासू चलयता सासणाच्या सासणान आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंदकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें: जो थोडें मोपता तो थोडें लुंवता, आनी जो चड मोपता तो चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जोन एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटना म्हूण न्हय, कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. तर तुमकां सगळी देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटच दोयाळ करण्यो करूंक तुमकां ओगळें कितेंय आसतलें, कित्याक अशें बरयलोलें आसा: भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बळांक दिलें. ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखता. जो वोंप्यांक बी आनी ताका पोसूंक काण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो, आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. परतून म्हणयात: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. तांची संसद प्रितुमेचेर बळीश जायत वेतली, प्रमाणीक मनशांची संसद सुदैव. जबाब: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना, ताचो उगडास तोखतलो नितेकाळी. जबाब: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपलें काळीज गोड धरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें गोरतान जाल्लें पळोवन तो धादोशी जातलो. जबाब: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. सदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांटा. ताचें बरेपण तोखतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. उद्गार. सोमी म्हणटा: म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. जुवां पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें: हांव तुमकां सोच सांगता, गोवाचो कोणू जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरो जाल्यार जाय तें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जूय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार
म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ उरतो महानी प्रितीच्या बाबा भयणीन आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटींतले आमी घेतलां आनी कांय बरीं उतरां थंय आसात. जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता, कित्याक देवान आमकां सगल्यांक उपूट देणी दिवंक ह्या संवसारांत ताणें आमकां पाठयल्यान. म्हणटकूच आमी हांसत्या तोंडान दिता तेन्ना देव आमचो उदीक मोग करता. आयच्या दिसाक जाय ते हांसत्या तोंडान तुमचे मुखार येतले, कित्याक आयज पंचायत इलेक्शन जे मनीस दिसती पडनात ते सुद्दां तुमकां आज दिसती पडटले, कित्याक आपल्याक मत मारूंक जाय म्हूण ते तुमकां बेश्टें रुपणें घालून हांसून दाखयतले. असल्या मनशांक चतूर रावात. तुमी तुमचें मत चतुरायेन दियात म्हूण तोच देव सांगता. पूण हांसत्या तोंडान दिता ह्या प्रधान सेवकाचो आज आमी उगडास करता. बागेंत लॉरेन्स, ताका आमी आस्कारी म्हणटा इस्कॉलाच्या भुरग्यांचो, ताका आमी आस्कारी म्हणटा रांदप्यांचो, ताका आमी आस्कारी म्हणटा गोरिबांचो, ताका आमी आस्कारी म्हणटा सगल्या जे कॉमेडी करतात तांचो. म्हणटकूच हो आस्कारी आज कितें भाशेन ताचो उगडास करतना ताच्या जिविताचेर आमी नियाळटना पाप साहेब सिक्स्तूस हो दुसरो थंय राज करता आसतना रोमाक वालेरियान आनी ताका तो इगोर्जीचें भांगर चोरूंक आयलो आनी 7 प्रधान सेवकां मदें लॉरेन्सान दारां धांकलीं आनी आडायलीं, तुज्यान चोरूंक जायना, कित्याक ही सगली दौलत इगोर्जीची. आनी वालेरियानान ताका बाबा भयणी उज्याचेर भाजलो. ह्या प्रधान सेवकाक आपलें जिवीत जेजूच्या राजा खातीर ताणें खर्चिलें. जें कितें आसलें तें नागोवन दिवंक ना. आपल्या ताब्यान जें कितें दवरलेलें, आपल्याक जुट्टी दिल्ली, आपल्याक जबाबदारी दिल्ली, ती बरे तरेन ताणें पाळली. आजकाल बाबा भयणीनो आमकां फुडारी मेळटात फकत नागोवन चोरून लुटून खावपाचे. आजकाल फुडारी उत्पन्न जातात फकत हेंच मन घेवन येतात की पोरचेक हांव कसो नागयतलो आनी म्हजे सवे अदीक आनी अदीक ग्रेस्काय कशी हांव पुजयतलो हाचे वयर नियाळटात. आनी आयच्या दिसाक आमकां कितें भाशेन लोकशायेन जियेतल्या मनशांक आमचें संविधान एके भाशेन घटक राज आमी करून हाडटा तेन्ना आमकां हो हक दिता आमी बरे आसात तसल्या मनशांक विचून काडून. आनी हें जेजू आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां काय बरें सांगता. हांव तुमकां सत सांगता, घोवाचो कोणू जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता. आयकलां आमी फाटल्या दिसांनी तूर दाळ खंय सरकारान तशीच दवरली, भितर लोकांक दिवंक ना, जेन्ना गरज आसली तेन्ना खंय ताणें ती वांटूंक ना आनी कुसून गेली. म्हणटच आमी जेन्ना कितें वस्त तशीच दवरता जाल्यार ती कुसता. बाबा भयणीनो, गरजेक आसा तेन्ना आमी तर शेत रोयना जाल्यार आमकां उत्पन्न जायना. म्हणटच गरज तेन्ना आमी हें बी रोवपूंक गरजेचें. जें कितें जमनीर पडटा तें कुसता आनी बाबा भयणीनो ताचें उत्पन्न जाता. आनी जें कितें जमनी वयर आसता बाबा भयणीनो तें सदांच फळां दिता, तें सदांच बाबा भयणीनो फुलता आनी वाडटा. आनी बाबा भयणीनो तें कुसना. बरो ताचो उपयोग करूंक आमकां इश्रिस्ती ताचो उपाय काडूंक आमकां आदार दिता. आज जेजू आमकां म्हणटा, जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण संवसारांत आपल्या जिवाचो दुवेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कसलो दुवेस आमी जिविताचो करूंक आमकां देव आपयता काय? पेल्याची सेवा करूंक, दुसऱ्यांची उदारगती खातीर आमी बरें मन घेवन तांचे खातीर वावरूंक. न्हय उदारगत करता म्हूण आपल्या फायद्याचें आमी चिंतूंक. आमी अदीक आनी अदीक दुसऱ्यां पासत जेन्ना सेवा करूंक आमी मुखार सरता, आमचें मन बाबा भयणीनो नितळ आसूंक गरज. आजकाल आमकां फुडारी मेळटात ते सगळे आपल्या फायद्याचे.
लॉन्च घेतले, थोडे आपलो फायदो सोदतले, थोडे आपूण एका पक्षाक कितें भाशेन आपलो तेंको दिवन तुवें आपल्याक कितले क्रोडांनी पयशे मेळटले हाचे विशीं, क्रोटांनी पयशे मेवतात ताचे विशीं विचार करतले. असले फुडारी आमकां मेळटात. पूण आमी जायते फावटी म्हणटा आमी निराश जाता, फादर कितलें तुमी सांगलें, प्रबोधन केलें, उरफाटें तेंच कित्याक जायत? कित्याक मनशाचें अंतस्करण आजकाल भाव भयणो शेणलेलें आसा, मेलेलें आसा. आमचें अंतस्करण जागें ना, आनी जागें जाल्यारूय भाव भयणो आमी त्या अंतस्करणा प्रमाणे चलूंक आमी वाट दाखयता ती चलूंक सोदिना. म्हणटकूच अ डेड कॉन्शियन्स नेवर लीड्स अस टू अ गूड पाथ. पूण देव आमकां दर दिसाक आपल्या उतरांतल्यान जागयता. आनी शिजो आयच्या दिसाक म्हणटा कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. जसो भाग्यवंत लॉरेन्सान चिंतलें, आपल्याक जुट्टी दिल्ली घडीक ताच्यान राजा बरोबर एकठांय जावन म्हणूंक जातालें, वर तुका जाय तितलें वर, तुजे बरोबर हांव सोयेगी जाता, म्हाका व्हडली पदवी तूं दितलोय ना. आपल्याक जुट्टी दिली ती बरे तरेन ताणें सांबाळली, मरो पर्यंत सांबाळली. भाव भयणीनो, ते भाशेन आमची जबाबदारी आसूंक जाय. जेन्ना सेवा चाकरेक आमी दुसऱ्या खातीर मुखार सरता, आमी आमकांच भाव भयणीनो दुसऱ्या खातीर दितले म्हूण लोकांक भास दिता जाल्यार आमी गरज ते सेवे चाकरेन आमचे जिवे जिवंक. जो कोण आपल्याची सेवा करता तो म्हजो पाटलाव करूंक पुरतो न्हय, जेजू म्हणटा. पूण जो कोण खरेंच म्हजी सेवा करता, म्हणजे म्हज्या राज्या खातीर तो वावुरता, तूंय म्हजो सेवक आसतलो. म्हणजे खरें देवाच्या राज्या खातीर तूं सेवा करता जाल्यार देव तुज्या सांगाताक आसतलो, आनी बाप आनी जेजू बरोबर ही त्रित्वी तुजे बरोबर चलतली. हें आश्वासन देव आमकां क्रिस्तांवांक दिता. आजकाल भाव भयणो आमच्या क्रिस्ती धर्माक एक आमकां साणूस कशी लागल्या. कितें लागलें काय? आमकां कोणूय पयशे दिल्यार आमी तांचे जाता. आमकां कोणूय तर आमचें लॉस दिवन काम केलें जाल्यार आमी म्हणटा बरें केलें, बरो फुडारी. आमी ताका सर म्हूण नमस्कार करता, आमी ताका सायबा म्हणटा, आमी ताका येस सर म्हूण आमची मान बागयता. असलें धोरण आमचें जालां. आमी रोखडेच गुलाम जाता भाव भयणीनो. आमच्या जिवितान ही लोकशाही आमकां दिल्या ती आमकां जायते फावटी बऱ्या कोरण्या खातीर, बरे सेवे खातीर, बरे गरिबांच्या ह्या हक्कां खातीर आमी झुजूंक, बरे तरेन आमची उदारगत करूंक आमीच वावरूंक. पूण भाव भयणो आमीच पयलें पाड करता आमचें. बकून क्रिस्ती धर्मान आमकां दिसपोटी शिकयता. दुसऱ्यांक तितली शिकोवण घोडी मेळना, दुसऱ्यांक तितलें कोसियेसा विशीं तितली जाप दिवंक तांकां उलो कोण मारिना. आमकां दर दिसाक देव मंदिरांतल्यान, प्रवचनांतल्यान, देवाच्या उतरांतल्यान आमकां ही जाप येता. आस्त्या तोंडान दिता ताचो देव उदीक मोग करता. पूण आस्त्या तोंडान दिता ते बाबा भयणीनो आजकाल दुसरोच हाचो अर्थ काडलेलो आसा. आमी आस्त्या तोंडान लॉस घेता आनी आस्त्या तोंडान लॉसूय दिता. आमी बाबा भयणीनो करप्ट जाल्या. कित्याक आमकां सदांच पयशांची आस चड जाल्या. आज आमकां उगडास करुया. आज आमी मोतां दिवंक वेतले, कसलें कुसियेंस आमी घेवन वेता तें आमकां विचार. राती घडी जायत्या जाणांक फोन आयल्यात, जायत्या जाणांक घडी पयशे मेळ्ळ्यात, जायत्या जाणांनी घडीक चिंतलां म्हाका फायदो मेळटलो, उमक्याकूच हांव मत दितलें. बाबा भयणीनो फायद्या प्रमाणे आमी वेंचतय, पूण बरे आसात तांकां आमी मत दिवन आमची उदारगत करतल्या मनशा खातीर आमी वावरुया. उदीक आनी उदीक आमचें मन उजवाडाक आमी हाडुया. कितलेंय आमी हांगासर प्रवचन सांगलें आनी आमचें तर कोसियेंस आमी उगडून मत दिना जाल्यार कसल्याच फायद्याचें न्हय आमी बाबा भयणीनो. आज आमी ह्या प्रधान सेवकाची परब समोर उरतना आमकां करपा मागया. एका गोवाच्या कोण्या भाशेन आमी भाव भयणो आमकांच मरूंक वावरुया. कित्याक आमी जेन्ना आमच्यो वायट करण्यो सोडून दितल्यो, वायट चिंतना, वायट आमच्यो वंदावण्यो सोडून दिता तेन्ना बरें आमच्या समाजान उत्पन्न जातलें, बरी आमकां नीत येतली, बरे तरेन बाबा भयणीनो आमी ह्या संवसारांत जेजून
हेच आपल्या कुश्टा मरणाचे आदी फुडेंच आपल्या शिसांक सांगलें की आपूण मरून पुनर्जिवन जावन आमकां नवें जिवीत दितलो. हेंच नवें जिवीत आमकां मेळूं आमी ह्या मिसान दर दिसाक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक घालून घेवन आमचे आनी आख्या पवित्र सुबेच्या रागाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून बागून लॉरेन्स जमनींत ओंपलेल्या गोवाच्या कोण्या वरवीं आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रॉक्साक्साच्या मरणा वरवीं मोहिमेमूत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता तें तूं मानून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदारांनी सासनाचे देवा, सूर काडियान सूर तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागुंत लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे अस्वक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन परचोडायताय. देखून सुर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. Sporacii navi etata kasur musurgi tu kasur. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसोगवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया तुझ्या कुसारी पुराची मागपणा पूर्वे तुवें आमकां सोडूनी सोम्या संसाराच्या सोडून आमची सोड. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सुतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुवडे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांण सूर काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोदवेदार बापा सर्वोंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. उदीक आसत्या तोंडान आमी दुसऱ्यांक बरें आसा ती सेवा दिवंक उदीक आमी गोवाच्या कोण्या भाशेन आमकांच मरून उदीक देवाचें राज विस्तारूंक वावरूंक जेजून आमकां मागणें शिकयलां. खतखत्यान जेजून शिकयलें प्रार्थून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवाद दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी पळोवन तुका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी रासूं चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोबी म्हणटा कोण म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जूय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं बाग्यूंत लॉरेन्साच्या काळजा वरवीं आमचीं काळजां आमच्या दुर्बोड भावा भयणीच्या कोश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड आनी ताच्या गोरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुटसुटीत कर. गरिबांचे आनी ओनीत भोगतोल्यांचे हक राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हकां पासत कोश्ट मरोन लेगून सोंसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज सांजे केरीत भाशेन पवित्र वर आसतलें 7 ते 8 वाजता. बाबा आज आमचें मतदान म्हणटच पंचायत इलेक्शन बरे तरेन आमी
निर्णय घेवन आमी मोता मारूंक वावरुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. सासवोत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुझ्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवांशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुझे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुती अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मसोतीन हांव सयत वतली. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी बारीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओ तोर वतता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. सासवोत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. सासवोत आदाराचे माये नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू बागीन मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. सासवोत आदाराचे माये नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू बागीन मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. सासवोत आदाराचे माये नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू बागीन मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. पायगंती मारिये आदारती ओदृश्टा सांपडलेल्या मजत कोर अस्कोत काळजांच्या माग पोचे पासून जा शेरातीन देवाच्या मुण्याऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक पेटयलोल्या ओस्तोऱ्यां पासत
फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आश्रय साहेबणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोण प्रार्थुये सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पाव सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतान राजू चलयताय सासणाच्या सासणांक पिडेवंता खातीर आमी मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी सोम्या म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पाव सोमी आसूं तुमचे सोबे आनी तुमच्या आत्म्यासो प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी नदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरीच ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतल्यान भोगूंक पावूं सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोडून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेतान रासो चलयता सासणाच्या सासणांक शाश्वत मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगो गायन घेऊया T29 पेज नंबर 216 T29